Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आम्ही सगळे आमचे लोक हांगा येयल्ले आसा जमलेले आसा आणि आमचो तांकां आशीर्वाद आसा सगळ्या लोकांचा आशीर्वाद आसतलो। सगळ्यात पयली आमी आज साखळेतल्या सगळ्या ग्रामदैवतांक नमन करून ग्रामदैवतांचो आशीर्वाद घेवन त्या बाबलपिराच्या ह्या पवित्र स्थळात आमी सगळे जाण हांगासर आसा। बाबलपिराचो आशीर्वाद घेवन आमी इलेक्शनाच्या प्रचाराक सुरवात करता। आमच्या हांगासले सगळे मुस्लीम भाव आमच्या बरोबर आसात। रियाज आसा, बाकीचे सगळे जाण, नाजीर भाई आसा, कमल भाई आसा, बाकी सगळे जाण ज्या मोठ्या उत्साहात तुम्ही सगळे जाण हांगासर जमल्या दाखोवन दिता की तुम्ही सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीक म्हाज्या बरोबर ह्या येता त्या 14 फेब्रुवारीच्या इलेक्शनाक तुम्ही सगळे जाण म्हाज्या बरोबर रावतले। हांव दत्त महाराजां कडेन मागता आनी बाबलपिरां कडेन मागता की येता त्या निवडणुकीक साखळेंतल्यान म्हाका तुमी खूब मोठ्या मताधिक्यान तुमचो सगळ्यांचो हे आशीर्वाद जो आसा तो भारतीय जनता पार्टी खातीर कमळा खातीर दिवचो। निश्चितच तुम्ही हांगासर आयल्या तुम्ही सगळे जाण कमळाक मोठ्या प्रमाणात कमळाक मतदान करतलेच, पण जे आयज हांगा येवंक ना तांकांय तुम्ही सांगपाची गरज आसा, तांकांय तुम्ही कन्विन्स करपाची गरज आसा की आमी मत हे मुख्यमंत्र्या खातीर मागता, आमी मत हे साखळेच्या विकासा खातीर मागता आणि निश्चित रित्या साखळेतली ओवरऑल डेव्हलपमेंट तुम्ही सगळ्यांनी पळयल्या आणि हाज्याय फुडली डेव्हलपमेंट करपा खातीर आमी सगळ्यांनी म्हणजे देवाचो आशीर्वाद आसाच आसा। म्हणजे बाबलपिरा कडेन तेंच्यांनी सांगणे करता आसतना सांगलें की दोतोराक आमी मोठ्या मताधिक्यान निवडून दिवपाक जाय। त्या बरोबर लोकांचो आशीर्वादूय तितकोच म्हत्वाचो आसा आणि तो जन आशीर्वाद तुमच्या सगळ्यांच्या रुपी उरलेल्या लोकांक तुम्ही कन्विन्स करतले, उरलेल्या लोकांक तुम्ही सांगतले आणि आमकां येता त्या 14 तारखे दिसा ह्याय वार्डा वयल्यान मोठे मताधिक्य जे आसा ह्या फावटी आमी अपेक्षीत आसा आणि निश्चित रित्या म्हणजे ज्या पद्दतीन तुम्ही सगळे जाण हांगा जमल्या त्या पद्दतीन ते मेळटले हाची अपेक्षा करता। सगळ्यांनीक विचारले तो म्हणटा उमेदवार म्हणून जाहीर जाल्ल्यान कांय जाण बेठेच भियाल्यात। हालींच तुमी एजिटेशन पळयल्लें टिचरींचे, पॅरा टिचरींचे आनी अंगणवाडी वर्कराचे, तेन्ना स्लोगन सगळे म्हणटाले जब जब प्रमोद सावंत डरता है पुलिस को आगे करता है। 2 दीस जाले माझे नॉमिनेशन डिक्लेअर जाला आनी माझी FIR फायल केली, तेजे वयल्यान तुमकां कळटा कोण भियाता तो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।